सीएम आज 2 मिटींग जाल्यो दिल्ली तुमी आसले, एक जीएसटीची मिटींग आणि एक बजेट रिलेटेड मिटींग. गोयचे कितें कितें डिमांड्स आसले, कितें कितें डिस्कशनाक गेले? प्री बजेट मिटिंगेन विशेष करून राज्याक कितें जाय, कारण बजेट पास जावच्या पयलीं परत एकदा प्री बजेट मिटिंगेन मांडपाची संद मेळटा. तितून करून आमी जे राज्याक मांडला तितून 300 crores ऑफ रुपीज फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हे जे दर 10 वर्सांनी जाता ओनूय जावपाचें आसा. त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्या सगळ्या खातीर आमी 300 कोटी रुपया मागल्या. नेक्स्ट रिजन मॅक्झिमम स्ट्रेस जो दिला आमी इट इज फॉर द रेल्वे कनेक्टिविटी. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोवा बेंगलोर, गोवा हैदराबाद, गोवा पुणे फास्ट ट्रॅक रेल ना. ताच्या खातीर रेल फास्ट ट्रॅक कनेक्टिविटी फास्ट ट्रॅक रेल्वेज ज्यो आहा पळय आयदर वंदे भारत किंवा एक्सप्रेस रेल्वे त्यो गोंयांतल्यान सुरू जावच्यो, जेणे करून गोंयांतले खुबशे लोक तांकां बाय बस ट्रॅव्हल करचें पडटा किंवा 12 वरां किंवा ट्युरिस्ट म्हण किंवा गोंयकार जे खुबशा मोठ्या प्रमाणात ह्या रुटाचेर ट्रॅव्हल करतात तांच्या खातीर ते मागल्या. थर्ड वन इज इन कोंकण रेल्वे रूट फ्रॉम द बेंगलोर टू मुंबय जो पोर्ट कनेक्टिव्हिटी आहा ही मदलो थोडो रूट डबल ट्रॅकिंग जावपाचो उरला. ओके, तो मदलो रूट जर कोंकण रेल्वेचो डबल ट्रॅकिंग जालो जाल्यार आमकां इंटर स्टेट इन फ्युचर आमी पळयता की मोपा जाल्या उपरांत जर मोपाची कनेक्टिव्हिटी पेडण्या रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी मोपा एअरपोर्टाक जावपाची गरज आसा. ती कनेक्टिव्हिटी इन फ्युचर प्लॅन करची आनी फ्रॉम पेडणे टू काणकोण ह्या रुटाचेर ज्यो आसा पळय न्ही लोकल ट्रेन जर रावपाक लागल्यो जाल्यार इन फ्युचर आमकां सिटी कनेक्टिव्हिटी करपाचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो आमी फुडें व्हरपाक शकतले. ताज्या खातीर कोंकण रेल्वेक एडिशनल 5,000 कोटी रुपया दिवचे, जेणे करून गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा पळय न्ही तो लोकल आमी इवन दो म्हणणे आहा की शक्य जर आसत जाल्यार आमकां इंटर सिटी कनेक्टिव्हिटी खातीर आमी धाकटे मेट्रो ट्रेन जे धाकट्यो ट्रेन ज्यो आहा पळय न्ही त्याचो खूब मोठ्या प्रमाणात इन फ्युचर उपयोगाक जावंक शकतलो. थर्ड थिंग जी आसा पळय न्ही इट इज वॉटर रिजर्वायर्स डॅम्स हे स्ट्रेंथन करपा खातीर आनी सॉयल इरोजन जे जाता पळय ताच्या खातीर सेपरेटली 700 crores ऑफ रुपीज मागल्या. प्लस 700 crores ऑफ रुपीज डब्ल्यूआरडी अंडर डब्ल्यूआरडीच्या अंडर. पीडब्ल्यूडीच्या अंतर्गत आमी आमच्यो ओल्ड पायपलायन्स परत एकदा त्यो एज ओल्ड पायपलायन्स आसा आमी हर घर नल से जल दिवपाक शकले, पण एज ओल्ड पायपलायन्स बदलपा खातीर 1000 crores ऑफ रुपीज ताजी डिमांड केल्या. ओके, आनी फिफ्थ वन इज फॉर द रिन्युएबल एनर्जी आनी हाज्या खातीर जे आसा न्ही हाज्या खातीर आमी सेपरेटली फंड जो आसा पळय न्ही पॉवर डिपार्टमेंट